या कोविडचा कर्फ्यू लॉकडाऊन असलो सेकंड वेव जो असलो आम्ही सांगत आले सरकार फक्त लोकांक दोष दिता. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत तसोच भलायकी मंत्री विश्वजित राणे आपली कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा अकाउंटेबिलिटी केन्ना दाखवू शकले ना. फाटी जेन्ना जीएमसीन ऑक्सिजनची कमी आशिल्ली आम आदमी पक्षान सदांच आवाज उठयल्लो ऑक्सिजन कमी आसा थंय सरकारान ते मान्य करूं ना. मागीर जेन्ना ते उघड जाले एसओएस कॉल्स येताले जीएमसींतल्यान तेन्ना तुमकां सगळ्यांक याद आसतली भलायकी मंत्री राणे सीएमाक वोट दाखयले सीएमान आणीपणाक वोट दाखयले. मागीर हायकमांडान जो आसता सुपर सीएम जो आसता तो आयलो मदीं दोगांकूय एक केले आनी दोगूय जाण मागीर गोंयच्या लोकांक वोट दाखयले. दोगांनी सांगले गोंयचे लोक जीएमसीन लेट पावता त्या खातीर लोकांचो जीव वगडायता म्हणून. काल अशेंच घडले. काल परत जो बुलेटिन आसता हेल्थ डिपार्टमेंटचो सदांच ते बुलेटिन दिता कितले टेस्ट केले कितले पॉझिटिव्ह केस आयले कितले बरे पावले ते. कालचे बुलेटिन जे आसा तातूंत एक गांभीर्य आसा विशय. ह्या बुलेटिनान बारीक हांगा फुटनोट दिल्लो आसा. ह्या फुटनोटान मेन्शन केला की 67 डेथ्स 67 गोंयचे लोक मरण पावले मे 2020 ते ऑगस्ट 2021. सो ऑगस्ट 2020 ते 22 मे 2021. सो 67 डेथ्स वर नॉट रिपोर्टेड. हातून पहिलो प्रश्न आसा सरकारान हे फुटनोट म्हणजे बारीक कित्याक घाला फायन प्रिंटान. खरें म्हणल्यार प्रमोद सावंतान आनी विश्वजीत राणे आपली चूक मानून प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन उघड करपाक आशिल्लें अशें घडलां म्हणून हे 67 डेथ्स आमी रिपोर्ट करूं ना. मागीर जेन्ना हांवें विशय काडलो काल खानेवाळा तेन्ना मागीर डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस तशेंच मुखेलमंत्री स्टेटमेंट केलें आमी इन्क्वायरी करता शो कॉज नोटीस इश्यू केला म्हणून. आमकां शो कॉज नोटीस इश्यू करून काय जावपाचें ना. आम आदमी पक्षाची डिमांड आसा की ज्युडिशियल इन्क्वायरी बसोवपाक जाय ताबडतोब हे इश्यू जो 67 डेथ्स रिपोर्ट जावना ताजेर. त्याच बरोबर फाटीं तुमकां याद आसतली भलायकी मंत्री राणे सांगतालो की इन्क्वायरी करूया ऑक्सिजन कित्याक कमी पडटालो. ताणेच सांगिल्लें इन्क्वायरी करची हायकोर्टा तर्फे. आतांय गरज आसा इन्क्वायरी करपाक जाय म्हणून. हे 67 जे डेथ्स रिपोर्ट जावना इज अ कॉज ऑफ कन्सर्न and Aam Aadmi Party demands that a judicial inquiry has to be done. At the same, like what Rane had suggested last time, जेन्ना ऑक्सिजन कमी पडटाले की हायकोर्टान इन्क्वायरी करपाक जाय. आमचो तो डिमांड आसा हायकोर्टान हातून इन्क्वायरी करपाक जाय 67 हॉस्पिटलांत जे डेथ रिपोर्ट जावना हे कित्याक ते. त्याच बरोबर आमकां अशी जाणीव आसा की जीएमसीन जे कोविड डेथ जाले ताजे रिपोर्टिंग सारकें जायना म्हणून. प्रमोद सावंतान तशेंच भलायकी मंत्री राणे हाजे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. एक स्टेटमेंट करपाक जाय की डेथ सगळ्या जीएमसीचे रिपोर्ट जाले की ना ते. आमकां कळून आसा की ते सुद्दां रिपोर्ट सारके जायना. आमी ते सुद्दां उडीक हाडटले परत. तेन्ना प्रमोद सावंत जे गेम चलयता बरें ग्रीन फाटल्या वर्साचे ग्रीन सिग्नल सगळे करताले ग्रीन गोवा ग्रीन झोनान आसा म्हणून. इट वॉज जस्ट टू मॅन्युप्युलेट द फिगर्स. ही आतां उघडकीस आयिल्ली आसा. तेन्ना प्रमोद सावंतान विथइन 24 आवर्स काल आमी अल्टिमेट जाता बेगींतल्या बेगीन ज्युडिशियल इन्क्वायरी करपाक जाय बसोवपाक जाय तशेंच इन्क्वायरी करपाक जाय आनी फूल गोंयच्या लोकांक एक व्हाईट पेपर मांडपाक जाय. हे 67 डेथ्स सप्रेस जाले ताजें कारण कितें तें. आतां खूब जाणांक प्रश्न पडटा हे 67 डेथ्स रिपोर्ट करूना कितें इश्यू आसा काय म्हणून. कितें आसा कितें वायट आसा. म्हाका तांकां सगळ्यांक सांगपाक जाय की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन तशेंच ICMR म्हणल्यार इंडियन काउन्सिल मेडिकल रिसर्च जे गायडलायन्स आसा की कोविड जे डेथ्स आसता पळय रिपोर्ट करचे पडटा. इतल्याकूच की कोविड ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आसता पळय तशें डेथ इन्व्हेस्टिगेट करून ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ठरता. सो त्या खातीर पयलो गांभीर्य विशय आसा आनी दिस वॉज रायट फ्रॉम द फर्स्ट वेव फाटल्या वर्साचे ऑगस्ट 2020 केसी आसा ह्यो. म्हणून हे सिरियसली गव्हर्नमेंटान इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय आनी लोकांक फुडें मारपाक जाय कितें कारण तें. कितें कारण म्हाका लीड करपाक दिसता. कितें कारण आसता कितें पयलीं सरकार सदांच सांगतालो आपूण ग्रीन झोन आसा भिवपाची गरज ना हे स्टेटमेंट करत आयिल्लो. सरकारान फक्त सांगले सरकारान गोंयच्या लोकांक दोश दिले. आमी सांगत आयिल्ले आशिल्ले ऑक्सिजन कमी पडटा जीएमसी. प्रमोद सावंतांनी बाब विश्वजीत राणे जाले ना ऑक्सिजन आसा बेड्स आसा
मागीर जेन्ना फोटो आयले जीएमसींतल्यान की लोक बेड्स ना, लोक जमनीर न्हिदतात, ऑक्सिजन जेन्ना SOS 700 येवपाक लागले, 102 येवपाक लागले की ऑक्सिजन ना, लोक मरता तडफडून थंय, तेन्ना सरकारान जागे जाले. हाजे कडेन फक्त सरकार धापत वताले आनी काल जे केला पळय हो धापपाचो एक प्रयत्न आसा आनी आतां ते ओपन जाले. आनी ओपन जावपाक कारण इतलेंच की खुबशे इन्फ्लुएन्शियल लोक आसा प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचे ट्रिटमेंट घेतिल्ले पळय, तांकांय कळून जालें की आमचे कोविड डेथचे आसा ते लिपयल्ले आसा म्हणून. आनी ताणें सरकार सांगलें तुमी जर डिस्क्लोज करना आमी मिडिया समोर वता म्हणून. म्हणून हे उगडीस जालां. म्हाका दिसता ते आतां ते सेंट्रलान स्कीम केल्या की ते गेल्या तांकां पयशे दिवपाक जाय, तांकां लागून तुमकां दिसता तो एक भाग जालोच. आता कॉम्पोजिशन ओपन झाले तो एक भाग झालोच. पण हांवें 2-3 फॅमिलीचे संपर्क साधलो, ताणें सांगले की सरकारान दाखोवना म्हणून. तांकां खबर ना डिस्क्लोज, मागीर तांकां कळ्ळें. सो हांवें जें मांडलां जीएमसीन जर केसी आसा सरकारान उगडीस हाडपाक जाय. आमकां लोकूय अप्रोच करता, जे पेशंट जे रिलेटिव्ह एक्सपायर जाल्यात ते अप्रोच आमकां करता. आमच्या म्हायतीक आसा म्हणून थोड्यो केसी. सो सरकारान ते ओपन करपाक जाय. तुम्ही म्हणता जीएमसीने लिपयल्या म्हणता वय आसा टोटल फिगर कितलो असो येता तुमच्या ते अंदाज? कळटले. ते एक आमकां कानार येता, ते सरकाराक कडेन सांगता परत चॅक करा तुम्ही तुमचो मॉर्टेलिटी बुलेटिन जो आसा तातूंत तुम्ही नांवां घालता, सगळे चॅक करून तुम्ही 24 वरां भितर सांगा गोंयच्या लोकांक. 5,000 वयर लोक मेले असतले. 2000 सद्या कालचे कडेन 2800 आशिल्ले. ते मरण कितले आसा ते लोकांक सरकार लोकां कडेन व्हाईट पेपर मेळपाक जाय. एक सुद्धा मरण पावले इम्पॉर्टंट तो डिस्क्लोज करपाक जाय. हे 67 आहा ते सगळे प्रायव्हेट हितूंतले हे फुटनोटान म्हणटा प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स म्हणून सगळे सगळे 67 रायट फ्रॉम ऑगस्ट 2020 सगळे 67 प्रायव्हेट हॉस्पिटल आसा. 9 कितें प्रायव्हेट हॉस्पिटल आसा ते. मेन म्हणजे सरकारान बारीक फुटनोट कित्याक घाला, भायर ओपन येवन गोंयच्या लोकांक कित्याक सांगूना. आनी इतलो ते ऑलमोस्ट वर्स जालें आतां. ऑगस्ट 2020 आमी ऑलमोस्ट 10-11 म्हयने जाले. हातून कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेशन. आणि विश्वजित राणे खरें म्हणल्यार लस ते रिझायन करपाक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन. तो जो इन्क्वायरी मागतालो ऑक्सिजना खातीर आतां वेळ आसा खरो इन्क्वायरी हाजेर बसोवपाक जाय सरकारान. पयलीं म्हणल्यार राणे रिझायन जावपाक जाय. तुम्ही कोर्टान वयतले ह्या विशयाचेर? आमी विचार करतलो. कोर्टान दुसऱ्या PI म्हणजे इंडिव्हिज्युअल लेवलार फायल केल्ले आसा ऑलरेडी, ते तुमकां खबर आसतलेच. ताजे फुडले हियरिंग आसा. सो PI हांव इंडिव्हिज्युअल लेवलचेर केला आसा. हांगा पार्टी फोरमचेर उलोवपाक नाका ताजेर.